Hello and welcome. You're watching DBTV and in your own show Goenkaracho Awaz. Today along with us we have Jeet Arolkar, the new face of Goa's politics, who has shaken a lot of people, not just in his local constituency of Mandre but across the state. We'll interact with him on various issues along with his own personal life. Jeet, welcome to the Goenkaracho Awaz show. सगळ्यांक पयली पॉलिटिक्स आनी हें सगळें डिस्कस करयाच, पूण ताजे पयलीं तुमचे पर्सनल लायफा बद्दल, कित्याक हें एक गोश्ट आसा जी अजून मेरेन लोकां मदीं चड म्हणजे हांगासरल्या लोकांक खबर आसा, मांद्र्याच्या लोकांक खबर आसा, पूण गोंयकाराक आमी जेन्ना म्हणटा एक नवीन चेहरो फुडें आयला तांचे बद्दल मातशें आमकां एक बारीक तुमच्या बद्दल तुमी जर सांगशीत की कित्याक तुमी एक स्पोर्ट्स पर्सन, तुमी हाजे पयलीं गोवा पुलिसीन तुमी सुद्दां सर्व केल्लें आसा, सो ताजे बद्दल मातशें एक थोडक्यान. सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार बाय हार्ट आय एम अ स्पोर्ट्समॅन, सो म्हाजी डिसिप्लीन म्हणटा ते व्हॉलीबॉल फिल्डान म्हाका दिसता ऑलमोस्ट खुबशीं वर्सां 15-16 वर्सां व्हॉलीबॉल फिल्डानूच काडल्या. म्हाजे स्पोर्ट्सान म्हाज्या डिसिप्लिनान जितको म्हाका आजून पर्यंत मोग आहा तो आनी कितें लागना. सो स्पोर्ट्स खेळटा ऑटोमॅटिकली ऑफर्स येतात वेरियस क्लब्सांक. तशेंच गोवा पुलिसूनय तशीच ऑफर येयली आनी तेंच्यांनी सांगलें बिफोर दॅट 2 years बिफोर जॉयनींग गोवा पुलीस 2 वर्सां हांव खेळ्ळा गोवा पुलीस स्पोर्ट्स क्लबाक. आनी मागीर अशें दिसलें की तेंच्यांनी सिनियर्सांनी सांगलें तूं खेळटाय, तूं जॉयन जा, सो तुका सायड बाय सायड सॅलरी मेळ्ळी. सो 10 years सर्वीस गोवा पुलिसान केल्या स्पोर्ट्स सेलान. सो आफ्टर 10 years रिटायरमेंट, कित्याक स्पोर्ट्सान इंजरीज आसतात आनी चड तेंपूय खेळपाक हें नासलें, सो रिटायरमेंट घेवन बिजनसान रियल इस्टेट बिजनसान देंवलो. सो एक 38 years ओल्ड यंग फेस गोंयच्या पॉलिटिक्साक, म्हणजे आफ्टर अ लॉंग प्रॉब्ली आफ्टर अ लॉंग टेन्युअर वी आर सीइंग अ न्यू फेस इन गोवाज पॉलिटिक्स म्हणटात तशें. आनी जाणें लोकांचे सपोर्टा बेसीर लोक ताच्या फाटल्यान उबे रावल्या. सद्या जी घडामोडी चल्ल्या ताजेर तुमचे विचार कितें? पळय, सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार इलेक्शनाक कंटेस्ट करपाक हांवें कांय चिंतूंक नासलें आतां इतल्या बेगीन अशें जातलें. हांव मातसो डावट आसलो की हें अशें जातलें म्हणून. डे 1 जेन्ना इलेक्शन्स जाले आनी गव्हर्मेंट फॉर्म जालें, ही गोश्ट अशी जावपाची आहा ती मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीची म्हाका खबर आसली, मातशें डावटसो आसलो. सो अचानक हें घडल्या उपरांत लोक सगळे यूथ, स्पेशली यूथ आनी जे आहात ते सगळे एकठांय जावन तेंच्यांनी हांगा येवन म्हाका कन्विन्स केलो कंटेस्ट कर म्हणून. बाय इलेक्शन तूं कंटेस्ट कर, कित्याक आमी विटल्या म्हणून. कोणाक खंय मथां मारपाची ती कळना, सो तो बाय इलेक्शन्स तूं कंटेस्ट करपाचें म्हणून तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली. सो 2017 ही कोएलिशन गव्हर्मेंट फॉर्म जाली आनी तुमी म्हणटा तशें तुमकां खंय तरी तें दिसतालें की हें जें आसा हें चड वेळ कंटिन्यू जावपाना. सो म्हणजे तुमकां एक पयलींच्यान अदमास आशिल्लो की मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी दयानंद सोपटे, द सो कॉल्ड जायंट किलर, जाणें फॉर्मर आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकराक हरयलो, तो खंय तरी स्टेबल ना. पळय कशें आहा, सगळ्यात जेन्ना तुजे सॉफ्ट कॉर्नर आनी रूट्स जेन्ना BJPच्यान आहा आनी तूं खंयच्या पार्टेन वयता, ऑटोमॅटिकली जर ती पार्टी रुलिंगेन आहा, पयलींची जे पार्टीचो सॉफ्ट कॉर्नर आहा ती पार्टी रुलिंगेन आहा, तेन्ना ऑटोमॅटिकली एक अशें दिसता की अशें अरे आपल्या ओन पार्टेकूच आसलेलो बरो आसा. म्हाका दिसता तें पयलीं पासून तेचें आसलें म्हणून तो त्या पार्टीक जॉयन जावंक सोदतालो. आनी हे खूब पयलीं म्हाका दिसता तेणी डिसिजनूय घेतल्या, फक्त लोकां खातीर आडवोन उरलेलो तो. सो तुमचे पर्सनल पॉलिटिकल अफिलिएशन्स अजून मेरेन तशें कांय येवंक ना, स्पेशली जेन्ना आमी पळयता तुमची इवन पर्सनल हिस्ट्री. तुमी गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट म्हणजे जेन्ना गव्हर्मेंट आशिल्ली तरी ZP मेंबर तुमी विपक्षच्यान निवडून हाडलो. ताजेर तुमची भुमिका तुमी कशें मांडटात? पळय म्हाका सदांच वीक सायड आहा ती घेवपाची संवय पयलीं पासून ल्हानपणा पासून. स्ट्रॉंग सायड वेटेज आहा तेका जेन्ना तूं सपोर्ट करता तेन्ना तुजी व्हॅल्यू नासता, पूण ऑटोमॅटिकली जेन्ना तूं वीक मनीस आहा आनी तेका तूं सपोर्ट करताय ऑर तूं वीक सायडीन रावन फायट करताय, तेन्ना तूं जिखलो जाल्यार तूं हिरो,
शेणलो जाल्यारूय हिरो जाता, कित्याक तूं टफ कंटेनराक तूं फायट करता. फॉर एग्जाम्पल जेन्ना आमी खेळटाले स्पोर्ट्सान, इवन प्रॅक्टीस करतालो तेन्ना एंटायर आमची ए टीम आहा, जी क्लबाची ए टीम आहा ती एका सायडीन दवरतालो. सगळे वीक प्लेयरांक घेवप आनी खेळप. आनी तितून कितें जाता, वीक प्लेयरान तूं खेळ्ळ्या कारणान तुका एंटायर ग्रावंड सांबाळचो पडटा. ग्रावंड सांबाळ तुजी ऑटोमॅटिकली तुजी हें वाडटा, गेमूय वाडटा आनी तुका ब्रेन म्हणजे तुजी चलता फास्ट कशें कितें कावंटर करपाचें तें. सो म्हाका दिसता लायफान सदांच इम्पॉर्टंट अशें आहा की सदांच हो सत्ता आहा, पावर आहा, हो हेवी वेट आहा, तेच्या सायडीन धांवन फाटल्यान रावचे पेक्षा वीक सायडीन रावपाचें, फायट करून वयर येवपाचो. सो एक टीम प्लेयरांतल्यान वयर उबरपी मनीस आयज आपल्या गांवच्या लोकांचो मनीस जाला. हाज्या बद्दल गांवकारांचो तुमचो जो सपोर्ट सद्या दिसता, तातूंत लोक म्हणटा की ना, जीत बाब एज अ सोशल वर्कर ही हॅज डन अ लॉट फॉर द लोकल्स हियर. तो केन्नाय कोणाचो प्रॉब्लम जाल्यार सदां फुडें आसता. हें जेन्ना आमी म्हणटात, हांगा लोकल इश्यूज कितें तरी आसतले लोकांच्यो, ताजेर मातशें जर तुमी लक्ष म्हणल्यार वॉट वूड बी युअर प्रायोरिटीज वेन यू आर डिलिंग विथ पिपल्स इश्यूज? मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार अनएम्प्लॉयमेंट ह्यो आसतात, आख्या गोंयभर आसा. पूण बेजीक मेन इश्यूज म्हणटात ते कॉन्स्टिट्युन्सीचे आहा ते वॉटर सप्लाय आनी पावर कनेक्टिविटी. पावर सप्लाय खूब वीक आहा. आतां कोस्टल बेल्ट पळयत जाल्यार सगळे हॉटेल्स आनी गेस्ट हावजीस सगळे वाडत आहात, पूण पावर सप्लाय आहा ती कितलेशेच वर्सां पयलींची अशीच आसा. तेचेर इम्प्रुवमेंट कांय जावंक ना. दुसरी गोश्ट वॉटर सप्लायक आतां आमी मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीक उदीक येता ते चांदेल प्रोजेक्टांतल्यान, जे पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सी पडटा. जर आमकां मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन उदीक जर सगळ्यांक पावोंक जाय जाल्यार आमकां प्लांट मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीनूच तयार करचो पडटलो, जेणे करून सगळ्यांक उदकाचो प्रॉब्लेम जावचो ना. सो हे मेजर इश्यूज सद्या आसात, उदकाचे आनी पावर सप्लायचे. सो आनी हो जो ही कॉन्स्टिट्युन्सी पयलींच्यान जी पळयतो वता ती एक एग्रेरियन लोकॅलिटी म्हणून जावन वता. सो तातूंतल्यान एज होपफुली यू वील बी द पिपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी कित्याक लोकांचो सपोर्ट तुमच्या फाटल्यान आशिल्ल्या कारणान हाऊ डू यू इंटेंड टू टॅकल दीज इश्यूज? म्हणजे स्पेसिफिकली तुमी अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटाच, ताजे बरोबर फार्मर्सूय हांगा खुबशे लोक आसात. पळय, अनएम्प्लॉयमेंटाचेर एक सांगूंक सोदता तुमकां. आतां IT पार्क आमचे सँक्शन जाल्ले आहा, ऑलरेडी कामूय जालां. म्हाका दिसता ते IT पार्क 2 वर्सां आतां 1.5 वर्स जाले. 1.5 वर्सान कांयच तेचेर लोकल बॉडी वा लोकल रिप्रेझेंटेटीव कांयच इनिशिएटीव घेवंक ना. नो डावट IT मिनिस्टर फुडें धुकलता ते आपल्या लेवलीचेर. जेन्ना तुका लोकलां कडल्यान सपोर्ट गावता, फॉर एग्जाम्पल पंचायत जावं MLA जावं, ते फॉलोअप करतात. जितले फॉलोअप फास्ट करता मिनिस्टर तितके तांकांय उमेद येता करपाक, जे 1.5 वर्सांक खंय जावंक ना. आयज जर IT पार्क जाल्लो, तेचे काम सुरवात जाल्लें जाल्यार डेफिनेटली 1.5 वर्स म्हटल्यार 1.5 वर्सान तो प्रोजेक्टूय सुरवात जावंक जाय आसलें. आनी एज पर माय नॉलेज एक कंपनी अशी आहा, डिफेन्स कंपनी कसली तरी आसा, ती नांव म्हाका येयना तेचें. तेंच्यांनी ऑलरेडी कमिटमेंटूय दिल्या 18 म्हयन्यान आमी सेटअप आमचो रेडी करता आनी 1300 जॉब्सूय दितले म्हणून. सो ह्या गोश्टींचेर लक्ष कोणें घालूंक ना अजून पर्यंत. म्हाका दिसता एक्स MLAन ते घालपाची गरज आसलेली, कित्याक खरेंच थंय नेसेसिटी आहा जॉब्सांची. तुजो दुसरो विशय म्हटल्यार तुवें सांगला उदकाचो. फार्मर्सांचें कशें आहा, पेडणे मांद्रे मतदारसंघ आनी एंटायर पेडणे तालुका पळोवंक गेले जाल्यार लँडलॉर्ड्स जे आहात तेंचे कडेन आसात. आनी जे फिल्ड्स आहात, शेतां आसात, ती शेतां टेनंट्स रोयतात. आनी आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन अशें कितें स्किम्स ना की टेनंटांक सबसिडी मेळटले. सो ते लँडलॉर्ड्सांक मेळटा वा तेंची NOC जाय. अशे खुबशे गोश्टी आहात त्या गोश्टींचेर आमकां खंय तरी रेक्टिफाय करूंक जाय. आनी कोण केअरटेकर आहा, लँडलॉर्ड्स आहात, केअरटेकर आहा, टेनंट्स आहात, तांकां ते फॅसिलिटीज मेळपाक जाय. ह्या गोश्टींचेर आमकां स्टडी करून तांकां मदत करपाक जाय शेतकऱ्यांक. सो नो डावट आतां दयानंद सोपटे गेल्या वर्सा पोरू इलेक्ट जाले आनी आतां तेंच्यान रेजिग्नेशन दिलो. ताचे पयलीं 15 वर्सां लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांगा रिप्रेझेंट करताले लोकांक. हाऊ डू यू सी हीज टेन्युअर?
तांचे इतली वर्सां ते आशिल्ले, तांची गव्हर्मेंटूय आशिल्ली तेन्ना ते जेन्ना MLA जाले तेन्ना 3 फावट गव्हर्मेंटूय आशिल्ली, तेन्ना तुमकां कशें दिसता? आनी ते स्वता फाटले खेपेक मुख्यमंत्री आशिल्ल्या कारणान जो डेव्हलपमेंट जावंक जाय आशिल्लो ताजेर तुमचें कितें ओपिनियन? म्हाका दिसता तेका 2.5 वर्सां कितें तरी चीफ मिनिस्टर हे मेळ्ळें चलोवपाक गोंयांत, आनी अचानकशें तेका मेळ्ळ्या कारणान तोय कन्फ्यूज जालो, आनी तो इतलो कन्फ्यूज जालो की गोंय अख्खें सांबाळूंक जाय हेचेर तेचो लक्ष गेलो, आनी तेका खबर ना मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी खुबशे गोश्टी आपूण करूं शकतात न्हू. सो तो मातसो कितें जालें इन शॉर्ट पिरियड तो सारकोच हे जालो, कन्फ्यूज कसो जालो, आनी ते हेचेर मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी दुर्लक्ष जालो त्या पिरियडार तो CM आसतना. आनी ताजे पयलींचे जे म्हणजे 12 13 वर्सां पळय डेव्हलपमेंट म्हणल्यार तेणी 1-2 प्रोजेक्ट्स तेणी चालू केल्ले, म्हणजे खंयचे IT पार्क तेच्या टेन्युराक जाला तो, आनी हॉस्पिटल तेच्या टेन्युराक, हे 2 गोश्टी तेणी केल्यात ना न्हू अशें, पूण एक्चुली खूब करूं येता, पूण हे 2 गोश्टी तरी केल्यात तेणी, म्हणजे एटलिस्ट तेणी कितें तरी केल्लें त्या टायमाचेर. सद्याची परिस्थिती अशें जाल्लें आसा की दयानंद सोपटे BJP आयल्या उपरांत पार्सेकर सर सारके चळवल्या आनी चाळवल्या, आनी ते एक डेफिनेटली सोपटेचे अगेन्स्ट उबे रावतले अशें दिसूं येता. तेन्ना तुमी तांचे कडल्यान सपोर्ट मागपाक किंवा रिसीव करपाक वतले? हांव तांकां रिस्पेक्ट करता, कित्याक ते सिनियर, तांकांच न्हू सगळे पॉलिटिशियन जे सिनियर्स आहा तांकां सदांच रिस्पेक्ट, ज्या फिल्डान तूं वयता त्या सिनियरांक रिस्पेक्ट करपाक जाय. नो डावट मागीर ते ऑपोनंट आहात आनी आउट द फील्ड रिस्पेक्ट दिवपाचें, ऑन फील्ड जेन्ना येयल्या उपरांत ऑपोनंट मागीर चिंतप नासता, ते खेळपाकूच जाय मागीर तिगेर. सो तो ही इज गूड टू मी आनी म्हाजो वेल विशरूय. पूण जर ते म्हाका दिसता तेचें इंटेंशन आहा फक्त दयानंद सोपटेक डिफीट करप, सो त्या इक्वेशनाचेर तो म्हाका दिसता स्टडी करतलो आनी ते रायट डिसिजन तो रायट टायमाचेर घेतलो. सो त्या बाबतींत तुमी अजुनूय ते ऑप्शन ओपन दवरता, तुमी ताचेर अजूनय टायम आसा, अजून कितें कशी इक्वेशनां घडटली ती सांगूं येना, कोणें सांगूंक शकना. सो रायट टायमाचेर तो रायट डिसिजन घेतलो आनी ते फ्रुटफुलूय आसतले एश्युरन्स दिता तुमकां. So you are expecting a positive feedback and support from Lakshmikant Parsekar. तुमी जर जनरल नॉर्मल मनशान चिंतीत जाल्यार इक्वेशन पळयत जाल्यार जर तेका कोणाचें इंटेंशन तेका डिफीट करप जाल्यार सगळे एकठांय येवन एकट्याक सपोर्ट करप, सद्या हेच इक्वेशन थंय चालू आहा मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी. ताजेच बरोबर हांव मातसो फुडें गेल्यार काँग्रेस आतां सद्या तांच्यांनी आपली ब्लॉक कमिटी डिजॉल्व केल्ली आसा अँड दे आर येट टू फॉर्म ब्लॉक कमिटी. विल जीत आरोलकर बी सीकिंग काँग्रेस सपोर्ट बिकॉज इट वॉज देअर कॅन्डिडेट, देअर MLA हू डिफेक्टेड, जाणें रिजायन करून BJP जॉयन जाला. सो विल जीत आरोलकर बी सीकिंग काँग्रेस सपोर्ट? पळय जर तांकां रिमॅच घेवपाचो आहा, जर तांकां खरोच ताका बूथ शिकोवपाची आहा जाल्यार तांकां डेफिनेटली तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट करचो पडटलो. जर तांकां दिसता आपली पार्टी नॅशनल लेवल पार्टी आपणाक घालूंकूच जाय, सो डेफिनेटली तेंच्यांनी घालपाचें, पूण तेंच्यांनी तें चिंतूंक जाय की तेंचो कॅन्डिडेट कोणूय घालता जाल्यार तो केपेबल आहा जिखपाक वा ना. तो जर तेंच्यांनी आपलो सपोर्ट जो पार्टीचो सपोर्ट जर म्हाका दी जाल्यार ऑटोमॅटिकली तेंचे जे विश आहा ती फुलफील जाता. गोईंग अ स्टेप अहेड, काँग्रेस if suppose proposes to you ki tumi Congress you become the Congress candidate, what will be Jeet Arulkar's? पळय ऑलरेडी तेंच्यांनी एप्रोचूय जाले, सो तांकां ओपनली हांवें प्रपोजलूय दिला, जर तुमकां जर खरेंच जाय ताका डिफीट करपाक तुमी सपोर्ट करा म्हटलें. बट म्हाजें एकट्याचें डिसिजन न्हू हें, सगळे आमचे वेल विशर्स सपोर्टर्स जेंकां जाय हांव इलेक्शनाक उबो रावपाक तेंचें डिसिजन आहा की हांवें इंडिपेंडंट वचपाचें. सो म्हाजें विश आनी म्हाका कितें जाय ती मस्ती आतां हेणी केल्या तशी हांव करूं शकना, ह्या प्रेझंट एक्स MLAन केले ती तशी मस्ती हांव करूं शकना, जे लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच फुडें वयचें पडटलें. सो कित्याक तुमी म्हटल्या भशेन अजून खुबशी गोश्टी इक्वेशन्स डिसायड जावपाचे आसा. द फील्ड इज स्टील ओपन. MGPन म्हटलां की ती
MGP will be contesting the by elections. Maybe म्हटलं. So will because also Jeet Arolkar we know has been may not be an open member of any political party, but has been behind MGP's success in North Goa. So will Jeet Arolkar be the or may be the candidate from MGP since the equations are still open? MGP सध्या एलायन्सान आहा गव्हर्मेंटा कडेन. सो म्हाका दिसना जेन्ना एलायन्सान आहा तेन्ना गव्हर्मेंटाच्याच अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घालतले अशें. सेकंड थिंग म्हटल्यार आमचो सिनियर मोस्ट लिडर आमचो MGचो श्री सुदीन ढवळीकर, तो खूब सिनियर लिडर पॉलिटिक्स तेका चड जाणा. सो डेफिनेटली तो गायडूय करता, हेल्पूय करता. पूण हांवें म्हटलां तशें हांव वयतलो, डिसिजन म्हाजें आसतलें तें लोकांचें डिसिजन आहा तेचेर वयतलो. जे मांद्रे मतदारसंघाचे लोक जे वोटर्स डिसायड करतले तेचेर आमी फुडें वयतले. आमी खुबशे लोक फाटले 8-10 दीस जे घडामोडी चल्ला ताजे उपरांत आमी पळयलें की खुबशे सपोर्टर्स तुमच्या ऑफिसान सुद्दां आयले, तुमकां यूथ मेळटात. इन अ वे यू हॅव ऑल्सो ऑलरेडी स्टार्टेड युअर पोल कॅम्पेन म्हणूंक शकता. तुमी लोकांक ऑलरेडी मेळपाक सुरू सुद्दां केला. सो तातूंतल्यान आजून पर्यंत जो रिस्पॉन्स तुमकां मेळपाक लागला, हाऊ डू यू सी दॅट रिस्पॉन्स? पळय, हांवें कॅम्पेन आजून स्टार्ट करूंक ना. सगळ्यान पयलीं क्लियर करता, कॅम्पेन प्रत्येक गांवांत विलेजींनी लोक आपयतात, एकठांय जातात, लोक आपयतात. फक्त आपले काळजान कितें ओपन सांगतात, फ्रस्ट्रेशन आयदर पार्टीज कोणाचे अगेन्स्ट फ्रस्ट्रेशन, आनी ते विटल्यात आनी तांकां दिसता की हांवें रावपाचें. ह्या कारणां खातीर सगळे वाड्या वाड्यांनी गांवांनी लोक थोडे जमतात आनी आपयतात. मेळपाक सगळ्यांक डेफिनेटली जेन्ना हांव फिल्डार देंवता तो मागीर सिनियर हांव ओपोनंट्स हांव आनी कितें हांव आमी खेळटात गेमींग खेळटात तेन्ना गेम स्टार्ट जावचे पयलीं सगळ्यांक हात दितात. तशें हांवें ऑलरेडी सगळ्यांक केल्लें आहा. सिनियर मोस्ट जे मांद्रे मतदारसंघात आहात आनी सरावंडिंगूय कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सिनियर मोस्ट आहा, सगळ्यांक वचून तेंचे ब्लेसिंग्स घेतला आनी तेंच्यांनी दिल्यात ब्लेसिंग्स. सो आतां पळोवया ते मे बी खंयच्याय पार्टीचे आहा, इवन काँग्रेस हांव BJP हांव सगळ्यांचे ब्लेसिंग्स घेतल्यात सिनियर मोस्ट लिडर्स. हांगासर लोकल जी आमची पंचायत बॉडीज आसा तांचो एक बरो म्हत्वाचो तांचो रोल आसता हांगासरल्या इलेक्शना बाबतींत. थंयच्यान तुमकां रिस्पॉन्स कसो मेळटा? लोकांचो एक आसाच, बट ते म्हणटात न्ही पंच आनी सरपंच मेक्स अ बिग डिफरन्स. पळय, आयच्या डेटीक हांव ओपनली तुका सगळें सांगूंक शकना जो पर्यंत कोड ऑफ कंडक्ट जायना तो पर्यंत, कित्याक सगळे कार्ड्स ओपन जातले रायट टायमाचेर आतां न्हू. पूण डेफिनेटली येस, म्हाका इतली कॉन्फिडन्स आहा. मेजॉरिटी पंचायत आहा ते पंचायत मेंबर्स आहात ते म्हाजे वाटेन आहा. एज तुमी म्हटल्या भशेन तुमी सगळ्यांक